इफ्फी खातीर वेळात वेळ काडून नोंदणी करून लेगीत पत्रकारांक इफ्फीची कार्डाच मेळूंक ना. गोंयांत इफ्फी सुरू जाता. PIB आनी DFAचो सुशेगाद कारभार हे अनुचेच न्हय दर वर्साचें चित्र अशें म्हणीत पत्रकारांनी ह्या सुशेगाद कारभाराचेर तिडक उक्तायली. तशेंच मिडिया कार्ड्स करपाची जबाबदारी ह्या फुडें आतां ESG कडेन दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. आलेक्स सिक्वेराक मंत्रीपद दिवन प्रश्न सोंपिल्लो ना. हेर एक दोग जाणांकूय मंत्रीपदाची अपेक्षा आसा. मंत्रिमंडळांत मोठे फेरबदलाच्या चर्चेक लागून आतां सावनूच कांय जाणांच्या पोटांत आतांच गळो आयला. स्पेशल पॉलिटिकल रिपोर्ट आलेक्स सिक्वेराक मंत्री केलो आनी एक गजाल एक्सपोज जाली. मंत्रिपदाची डिला करून काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केल्लो. कसल्याच शर्तीचेर भाजपात आयिल्ले नात हे मुखेलमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आनी 8 आमदारांचे विधान तांणीच खोटे थारयले. परतून एक फावट हे सगळ्यांनी जनतेक पिशान काडले हे सिद्ध जालां. मात फक्त सिक्वेराक मंत्री करून निभावतले काय कितें तर अजिबात ना. आनीक दोगांक तरी मंत्रीपदां मेळटली हे नक्की. फकत आयज मेळपाची फाल्यां मेळटली इतलोच कितें तो फरक. भ्रष्टाचाराच्या आरोपा वयल्यान जर निलेश काब्रालाक काडला जाल्यार हेर भ्रश्ट मंत्र्यांकूय काडून उडयचे. काँग्रेस तांची वळेरी सरकाराक दिवपाक तयार आसा. जर तांकां काडून उडोवपाक सरकार अपयशी थारता जाल्यार काब्रालाक खंयच्या कारणां वयल्यान काडला हाचेर मुखेलमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचें अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. निस्वार्थी भावनेन आमी भाजपान वयतात अशें आदीं फुटिरांनी म्हणिल्ले, पूण आतां तांकांच मंत्रीपद मेळटा. मंत्रीपदाचें आमीश दाखोवन विरोधकां मदीं फूट घालून विरोधकांक काबार करपाचे यत्न भाजपाचे चल्ला असो आरोप पाटकरान केला. राजिनामो दिल्ल्या काब्रालाच्या घरा सोमारा कार्यकर्त्यांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. आमी सदांच तुज्या वांगडा आसात म्हणून कार्यकर्त्यांचो काब्रालाक तेंको आसा अशें तांच्यांनी सांगलें. काब्राल म्हणटा मतदारसंघातली कामां पुराय करून आतां आपूण घेतलो. आयतारा राजकीय मळार परत एक फावट फेरबदल पळोवपाक मेळ्ळो. आमदार निलेश काब्रालान राजिनामो दिलो. आलेक्स सिक्वेरा नवो मंत्री जालो. सोमारा काब्रालाच्या घरा ताच्या समर्थकांनी गर्दी केल्ली. काब्रालाक देंवयल्ल्याचेर तांणी खंत उक्तायली. आमी सदांच काब्राला वांगडा आसात म्हणून तांणी लोकांक सांगलें. मंत्रीपद गेल्ल्या कारणात कुडचडकारांक खंत जाल्याच, मात हांव सदांच आमदार म्हणून आजून आसा. पक्षाचो प्रामाणीक कार्यकर्तो आशिल्ल्यान जे पक्ष सांगता तशेंच आपल्याक करचें पडटा म्हणून काब्रालाचो दावो आसा. गोंयच्या सहकार मळांत राजकारण तशेंच स्वाहा कारणाक लागून गोंयच्या सहकार मळाची वाट लागला. गोंयचो सहकार मळ घटमूट करपा खातीर वेवहारांत विश्वास आनी पारदर्शकपणा जाय अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. ते 17व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. निलेश काब्राल हांकां मंत्रीपदा वयल्यान देंवन आलेक्स सिक्वेराक मंत्रीपद दिवपाची राजकीय घडणूक आयतारा घडली. हाका लागून राजकीय चर्चेक बरोच नेट आयलो.
ह्या बदलावाचो लोकसभा वेंचणुकेचेर परिणाम जातलो काय कितें असो प्रश्न केलो जाल्यार श्रीपाद नायक हाणें ह्या बदलाचो लोकसभा वेंचणुकेचेर कांयच फरक जावचो ना. भाजपाची दोनूय सिटां लोकसभा वेंचणुकेत भोवमतान जिखून येतली असो विश्वास तांणी व्यक्त केलो. मडगांवां कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर कोणूय गाडयो पार्क करून वता आनी हाका लागून पार्किंग वाठारांत गाडयांची गर्दी जाता. ह्या पार्किंगेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर आतां पार्किंग फी लागू केला. स्टेशनाचेर आपयल्या उपरांत 10 मिनटां फुकट पार्किंगेची सोय दवरल्या. मात त्या उपरांत पार्किंग फी लागू जातली अशी म्हायती कोंकण रेल्वेचो उपवेवस्थापक बबन घाडगे हाणें दिल्या. आयतारा वास्को मालात समीर गोसावी हांकां सेल्फ एक्सिडंटान आगताक मरण आयलें. समीर गोसावी हो फाटल्या 25 वर्सां सावन रोस आमलेटीचो वेवसाय करता. ताचो रोस आमलेट पुराय वास्को मालात खूब फामाद. ताका ह्या सेल्फ एक्सिडंटान मरण आयलें. वास्को मालात समीर गोसावी हाचो रोस आमलेट खूब फामाद आहा. ह्या समीर गोसावीक आगताक एक्सिडंटान मरण आयलें. धारबांदोडा जंक्शनाचेर वाडट्या अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर उपाय योजना करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी सरकारा कडेन केल्या. धारबांदोडा जंक्शन हे अपघात जावपाचे एक म्हत्वाचे थंय स्थळ जाल्लेलें आसा. ह्या अपघाताक लागून थळाव्यांच्या मनात भंय निर्माण जाला. हालींच जाल्ल्या अपघातांत गोकुळदास गांवकर हांकां आगताक मरण आयिल्लें. अशें अपघात घडचे न्हय ताका लागून थळाव्या लोकांनी रस्त्याचेर डिवायडर ना जाल्यार फ्लायओव्हर तरी घालपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. दीपक पाऊसकार हांच्यांनी 1.5 वर्सां पयलीं भौशीक बांदकाम खात्यांत नोकर भरती केल्ली. त्या वेळार व्हड भ्रश्टाचार आनी घोटाळो जाल्लो असो आरोप करपी गोवा फोरडाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय आनी निलेश काब्राल हांचे अपारदर्शी नोकर भरती संदर्भात एकदम यू टर्न घेत ही नोकर भरती प्रक्रिया करतना काब्रालान खंयच्याच तरेचो भ्रश्टाचार केल्लो ना, ते मिस्टर क्लीन आसा अशें म्हणीत तांकां क्लीन चीट दिली.
कथित नोकर भरती घोटाळ्याक लागून मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवपाक लायिल्ल्या निलेश काब्राल हांच्या घरा आयतारच्या राती पासूनच कार्यकर्ते समर्थकांची व्हड लायन लागिल्ली। सोमारा सकाळी तांच्या घरा कार्यकर्ते समर्थक येत आशिल्ले। दरम्यान गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्यांनी आपल्या क्लीन चीट दिवप ही म्हजे खातीर सर्टिफिकेट आसा। म्हजे फाटी उबो राविल्ल्या बद्दल विजय सरदेसाय हांचे आपूण बरें मागता आनी तांचे बरें मानता अशें मत आमदार निलेश काब्राल हांणी व्यक्त केलें। मोरजी कासरवण हांगाच्या महादेवाच्या वाठारांतल्या मुख्य रस्त्याचेर आशिल्लो साको केन्नाय कोसळपाक शकता। ह्या साकवा सकयल्लो कॉन्क्रीट गळून पडला, तशेंच लोखंड लेगीत कळमेला। ह्या साकवाची बेगिनांतल्या बेगीन दुरुस्ती करची, नाजाल्यार साको बांदचो अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या। हो साको कोसळलो जाल्यार देवूळ आनी हेर वाठारांत येवपा वचपाक पर्यायी रस्तो ना। ह्या खातीर सरकारान नवो साको बांदून दिवचो, नाजाल्यार तो दुरुस्ती तरी करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्या। ह्या संदर्भात पंचायतीन थाराव लेगीत घेतिल्लो आसा। कदंबा बसीचे ऑनलायन तिकिटी बुकिंगेक मोबायल ॲप्लिकेशन लॉन्च केल्ले आसून प्रवाशांक आतां थेट ऑनलायन पद्दतीन तिकेटी बूक करपाक मेळटली। ताका लागून तिकेटी खातीर वरांची वरां लायनीत उबे रावपाचो त्रास आतां वाचतलो। गोवा मायल्स मोबायल ॲपाच्या माध्यमांतल्यान प्रवाशांक कदंबाच्यो तिकेटी बूक करपाक मेळटल्यो। मोबायल ॲपांत सिटी रायड, रेंटल आनी बस अशा 3 प्रकारांच्यो सुविधा आसात। हातूंत बस हो पर्याय निवडून पिकअप आनी ड्रॉप लोकेशन निवडून प्रवास करपाक मेळटलो। पणजे दोनापावला हांगाच्या मणिपाल हॉस्पिटलांत प्रसाद नेत्रालया वतीन नेत्र रोग विभागाची सुरवात जाली। ह्या नेत्र रोग विभागाचे उद्घाटन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें। ह्या वेळार श्रीपाद नायक, मणिपाल हॉस्पिटल गोवाचे संचालक सुरेंद्र प्रसाद आनी प्रसाद नेत्रालय सुपर स्पेशलिटी आय हॉस्पिटलाचे संचालक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद कुडलू हांचे बरोबर हॉस्पिटलाचे हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले। नावशी हांगाच्या प्रस्तावित मरिना प्रकल्पाच्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर आफयल्ल्या कुडका बांबोळे तळावली ग्रामसभेत व्हड बोवाळ जालो। सरपंच लीना तारी हांच्या विरोधात एका ज्येष्ठ नागरिकान अपशब्द वापरिल्ल्यान सरपंचाचे समर्थक तापिल्ल्यान हो वाद जालो। निमणे पुलिसांनी दखल दिवन स्थिती नियंत्रणात हाडली। मरिना प्रकल्पाचेर चर्चा जावची ह्या ग्रामस्थांच्या मागणे खातीर ही ग्रामसभा नावशी गावात घेतिल्ली। ग्रामसभेक व्हडा संख्येन ग्रामस्थ उपस्थित आशिल्ले। ग्रामसभा सुरू जाले उपरांत आमदार विरेश बोरकर हांकां ग्रामसभेक निमंत्रीत करूंक नाशिल्ल्याचो प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केल्या उपरांत सत्ताधारी पंचायत मंडळ आनी ग्रामस्थां मदीं वाद निर्माण जालो।
राजस्थानच्या निवडणुकीचो प्रचार सध्या निमण्या पावण्यार पाविल्लो आसा. निवडणुकीच्या सामके निमण्या पावण्यार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजस्थानाच्या दौऱ्यार प्रचारा खातीर वचपाची शक्यताय आसा. एकनाथ शिंदे हे भाजपाचो प्रचार करपा खातीर न्हय तर शिवसेनेचो राजस्थानांतलो एकमेव उमेदवार राजेंद्र गूड हांचो प्रचार करपा खातीर वचपाची ही खबर आसा. विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या पराभवाक लागून भारतीय संघाची देशभरात चर्चा जायत आसा. कांय लोक भारतीय पंगडाचेर टिका करतात तर कांय लोक भारतीय पंगडाक धीर दितात अशें सध्या चित्र आसा. हातूनच उत्तर प्रदेशांतल्या गोपामाव हांगाचे भाजप आमदार श्याम प्रकाश हांची एक वादग्रस्त पोस्ट मुखार आयली. तांच्यांनी भारतीय पंगडाच्या पराभवाचो उल्लेख करतना हिंदू देवदेवतांचेर एक प्रश्नचिन्ह उप्रासलो. तांच्यांनी फेसबुकाचेर पोस्ट करीत विचारले की टीम इंडियेक प्रत्येक भारतवासियांनी आपल्या देवाक प्रार्थना केल्ली आनी भारतात जर देव देवता आशिल्ले जाल्यार ते भारतीय पंगडाक हारपाक दिवचे नाशिल्ले अशी तांच्यांनी टिका केल्ल्यान सगळीकडे एक प्रश्नचिन्ह उप्रासला. गोंयांत क्रिसमस आनी न्यू इयर ह्या सेलिब्रेशना खातीर येवपी पर्यटकांची संख्या खूब व्हडली आसता. खुबश्या जाणांक ह्या दिसांनी गोंयांत येवचें कशें दिसता. कोंकण रेल्वेन ह्या काळात स्पेशल रेल्वे सोडपाचें थारायिल्लें आसा आनी येता त्या 22 डिसेंबर ते 2 जानेवारी ह्या काळात ह्यो स्पेशल रेल्वे कोंकण रेल्वे मार्गाचेर सोडटले. ताका लागून क्रिसमस आनी न्यू इयर गोंयांत साजरो करपाक दिसपी इच्छुकांक खातीर हे कोंकण रेल्वेन ही सुविधा घडोवन हाडिल्ली आसा. क्रिसमस स्पेशल ह्यो गाडयो मुंबयच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल्स ते करमळी, पुणे जंक्शन ते करमळी आनी पनवेल ते करमळी ह्या स्टेशनाचेर चलतल्यो. जर तुम्ही टॅक आणि IT क्षेत्रात शिरविसो सोदता आसता जाल्यार ह्या क्षेत्रात 50,000 नवीन रोजगार निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. सरकारान IT हार्डवेअरा खातीर नवीन प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह PLI येवजणे अंतर्गत डेल, HP, फ्लेक्स्ट्रॉनिक्स आणि फॉक्सकॉन सयत 27 कंपन्यांक मान्यताय दिल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ही माहिती दिलेली आसा. सरकार IT हार्डवेअर कंपन्यांक प्रोत्साहन दिवन आकर्षित करपाचो प्रयत्न करता. ह्या बरोबर केंद्र सरकार देशात मॅन्युफॅक्चरिंगाची स्थापना करपाचो यत्न करीत आसा. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या बेकायदो दोंगर कापणी प्रकरणात दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद केल्या. नगर नियोजन खात्यान केल्ल्या कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन TCP कायद्या खाला हो गुन्यांव नोंद केला. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात दोशी आशिल्ल्यांचेर कारवाय जावपाकूच जाय अशें कारापूर सरवणच्या सरपंचान मागिल्लें आसा. रोलिंग मिल वाठादेव वाठारांत व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान दोंगर कापणी करून प्लॉट केल्ल्यात. ह्या प्रकरणात मोठो आर्थीक घोटाळो जाल्ल्याचो दुबाव सध्या दिसून आयला. पंचायतीन केल्ल्या कागाळीची दखल घेत फाटल्या 25 ऑक्टोबराक प्रशासकीय पावण्याचेर ह्या दोंगर कापणीची पळोवणी केल्ली. त्यावेळार दिवचलच्या जोड मामलेदारा सयत नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी आनी सरपंच हजर आशिल्ले.
इंफाळ विमानतळाकडे लागीं एक अज्ञात वस्तू उडतानाचे चित्र दिश्टी पडले. त्या उपरांत भारतीय हवाई दळान शोध मोहिमेक सुरवात केली. 2 झुजारी राफेल एअरक्राफ्टा ह्या शोध मोहिमेक धाडून दिली. इंफाळ विमानतळाकडेन आयतारा 2.5 वरांच्या सुमाराक UFO उडतानाचे चित्र दिश्टी पडले. त्या उपरांत कांय वेवसायीक विमानाचे उड्डाण रद्द केल्ले. उत्तर प्रदेश तशेंच बिहारच्या गोंयांत राबितो करपी नागरिकांनी आयतारा छठ पुजा करून सूर्याची पुजा केली. बायलां कडक उपवास तशेंच विधिवत पुजा करून दर वर्सा छठ पुजा करपाची ही परंपरा आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें वास्को बायणा जाल्ल्या छठ पुजेत वांटो घेतलो जाल्यार दिवचले छठ पुजा जाली.